पत्रादेवी तपासणी नाक्या मुखार ट्रक, 2 दुचाकी आणि इको कारीमध्ये झाल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार 7 जण गंभीर जखमी जाल्यात। देखून तांचेर जीएमसीत हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात। इको कार गोंया सावन महाराष्ट्रात वताली। गोयात अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। इको कार गोंयासान महाराष्ट्राच्या दिशेन वताली। कार चालकाक मुखार आशिल्ल्या तपासणी नाक्या वयले बॅरिकेड दिसूंक नाशिल्ल्यान ताणें लोखंडाच्या बॅरिकेडाक धपको मारून 2 दुचाकीक धपको दिल्या उपरांत पत्रादेवी तपासणी नाक्या मुखार उबो आशिल्ल्या ट्रकाक लेगीत धपको दिलो। या अपघातान कार चालकाक सुवातेरूच मरण आयले आणि 7 जाणांक गंभीर दुखापत जाली। या 7 जाणां मदीं 2 बायलां, 2 दादले आणि 3 ल्हान भुरग्यांचो आस्पाव आशिल्लो। मोपा पुलीस तशेंच मोपा येरादारी पुलीस घडणुकेच्या सुवातेर राती उसरा मेरेन दाखल जाले, अशें थळाव्यांचे म्हणणे। फुडलो तपास आसा सुरू। झाला त्या पद्धतीने हांगा येयले। हांगाचे सगळे स्थानिक हांगा धावले आणि बांदा परिसरातले लोक एकदम त्यांच्याने ॲम्ब्युलन्स सुद्धा आमकां हाडून दिले की आमची 108 टायमार पावना म्हणून त्यांच्याने ॲम्ब्युलन्स दिले प्रायव्हेट। आणि तेतून आम्ही त्या भुरग्यांक घालून पावयले। आता जसे बबनान सांगले तसे एक मेन प्रॉब्लेम आमकां हांगा पोलीस स्टेशनाचो आसा की पोलीस स्टेशनाचे लोक बाकीचे सगळ्या गोष्टी करतात, पण हांगा इन्सिडंट जाल्यानंतर लेट पावतात। त्याचेर तेंच्यांनी साहेबाक हांव सांगता की ते सर्व्हिस तरी सारखी दिवपाचो प्रयत्न करपाचो। आमकां फायर ब्रिगेड पावना, 108 पावना। बाण्याचे ॲम्ब्युलन्स येवन आमी लोकांक शिफ्ट केल्या भितर आणि मागीर आता ॲम्ब्युलन्स येयल्या 2 गोंयाचे आमकां। त्या दृश्टीन ह्यो नॅशनल हायवे असल्या कारणान हांगा दररोज एक रोबोट तरी चलपाक जाय, जे हांगा बाकी रावतात, पण अशी रोबोट एक आसपाक जाय की ती पत्रादेवी टू पेडणा अशी चलपाक जाय। त्या दृश्टीन ॲक्सिडंट जाल्यानंतर तेंचो तरी आमकां हेल्प मेळत। जानेवारीपासून आतापर्यंत 101 जणांचे बळी या ठिकाणी गेलेले आहेत। रस्त्यावर वाहन चालवताना सरकार वेळोवेळी सूचना करीत असतं, लोकांना दारू पिऊन किंवा आपल्या वाहनावर कंट्रोल करून तुम्ही वाहनं चालवायला पाहिजे, असं दरवेळी पोलीस किंवा पोलीस खात्याकडून शासनाकडून सांगितलं जातं। परंतु त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून पोलीस आहेत म्हणून पळतात, कुठून तरी पोलीस स्टेशन बघतात आणि पळून जातात आणि अशा वेळी अशा पद्धतीच्या अपघातांना बरेच युवक बळी पडलेले आहेत। आम्ही आता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 664 पत्रादेवी उभे असतात। काय त्या पहिले काय एक 1.5 वरा पहिले म्हणजे साधारण 8:45 सुमाराक एक गोंयसून गाडी महाराष्ट्राच्या दिकेन वयताली। MHB8608 ह्या क्रमांकाची गाडी गोंयासून महाराष्ट्राच्या दिकेन वयताली। तातूंत फॅमिली आशिल्ली, तांची सुकाळ वेगान नासली, ताका कंट्रोल जावंक ना आनी त्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आणि ताणें पयलीं थंय चेक पोस्टाचेर जंय गाडये सायडीक थारायल्ले एक भितर स्कूटर आसली, एक मोटारसायकल, तांकां पयलीं धपको दिलो आणि त्याच्या उपरांत आणखी एक व्हडलो ट्रक आसलो, थंय त्या ट्रकाचेर फाटल्यान मारली आणि त्या इको गाडयेचे सामको चकाचरो जाला। तातूंत एकट्याक मरण आयलां आणि जाल्यार एका बायलेक आसा आनी एक भुरगेक, तांकां दोगांयक बांबळे गोंय वैजकी कॉलेजीन गेल्यात। पत्रादेवीसून हांव प्रकाश तवणेकार, गोमंतक TV।